आमी आतां आसा हांगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबादच्या भायर, जंय फाल्यां इंडिया आनी ऑस्ट्रेलिया फायनल जावपाची आसा. सगळे हांगा लोक पळयात कितले जमा जाल्या. हांगा एटमॉस्फियर असो जाल्लो आसा की ऑलरेडी मॅच चालू जाल्ल्या भशेन एक लोक आपआपले ओपिनियन दितात. कोण म्हणटा इंडिया 1 रनान जिखतली, कोण म्हणटा इंडिया 100 रनांनी जिखतली. पूण सगळ्यांच्या तोंडार एकूच गोश्ट आसा की इंडिया जिखतली. हांगा गोंयच्यान आमचे फ्रेंड शिशीर शिरोळे, राज मेंगलोर सगळे आयिल्ले आसात. हांकां आमी विचारया आतां की तुमकां फाल्यां कितें दिसता, कोण जिखतलो? फाल्यांची मॅच ऑलरेडी त्याचे रिजल्ट ठरलेले आसा. इंडिया इज गुड विन द मॅच. फाल्यां फक्त फॉर्मेलिटीज आसा. ऑस्ट्रेलिया इज ऑलरेडी लॉस्ट इट, दे जस्ट डोंट नो अबाउट इट. फाल्यां जाल्ले आसा. फाल्यां मॅन ऑफ द मॅच तुजे हिशोबान कोण जातलो? रोहित शर्मा should be the man of the match. He should be the man of the series also. तेणे जो स्टार्ट दिला आता म्हणजे that has always created the foundation for other players to play. तेणी सगळ्यांनी सेंचुरी मारला. एवरीवन हॅज डन देयर पार्ट. बट रोहित शर्माची स्टार्ट दिल्ली आसा. त्या स्टार्ट दिवन ऑपोजिशन टीम जी आसा, ऑपोजिशन टिमाची सगळ्या बॉलरांचो सगळो कॉन्फिडन्स तेंच्यांनी उडयला. सो ही हॅज बीन द बेस्ट. अकॉर्डिंग टू यू कोण आसतलो मॅन ऑफ द मॅच? विराट कोहली लाईक ऑलवेज. अशें आमी पळयले खूब जाण हांगा सगळे रोहित शर्मा, विराट कोहली सगळ्यांचे तोंडार, पूण सगळे लोक एकूच म्हणटात की इंडिया जिखतले. सो आमचे गोंयच्यान जे हांगा भाव आयल्या तांकां सगळ्यांक सांगता की फाल्यां इंडियेक चीयर करतना आमी एक विसरचे न्ही की रोहित शर्मा, विराट कोहली कोणी मॅन ऑफ द मॅच जाव, टीम इंडिया जिखतली. सो इंडिया वील bring the cup home. इंडिया वील. भारत माता की जय भारत माता की भारत माता की जय. भारत माता की जय. कल के मैच के बारे में आपका क्या कहना है? कल के मैच के बारे में आपका क्या कहना है? किसी के चक्कर में कोई नहीं है टीम इंडिया की टक्कर में. अरे वाह वाह वाह. नहीं है हमें टीम इंडिया पे कोई शंका. और कल हिंदुस्तान का बजेगा डंका. भारत माता की जय.